नमस्कार येवकार वाढून आहेत सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। आर्जीक धपको टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाच्या नावान सत्तरीत प्रोटेस्ट पदयात्रा खंयच्याय पद्दतीन मिरवणूक काडूंक मेळची ना एकठांय येवंक मेळचे ना 60 दीस जमावबंदी उपजिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्डर। वाडटे एक्सिडेंट कंट्रोल करूंक पुलीस कामार म्हापसा पुलीस सेंटिनल सिव्हिलांत केपें अपघाती झोनाचें इन्स्पेक्शन वास्को पुलिसांचो सिव्हिलांत तालाम। ठाकरे सेनेक धपको शिवसेनेचें नांव चिंद शिंदे सेनेचेंच वेंचणूक आयोगाच्या निर्णयान सध्या मेतेर जावंक सोदिना सुप्रीम कोर्टान केलें स्पश्ट प्रतिवाद्यांक नोटीस। दाबोळे ग्रेड सेपरेटर ते वेर्ना जंक्शन मेरेन फ्लायओव्हर इलेक्ट्रीक बसी बस स्टॉपाचें आधुनिकीकरण मागण्यो घेवन मावीन चल्लो गडकरींक मेळूंक फ्लायओव्हर 650 कोटींचो। आग्वाद किल्ल्यावेल्या संग्रहालयाच्या वाठारांत फूड कोर्ट फूड अँड बेवरेजीस आउटलेटाची कबलातीत मान्यताय आउटलेट चलोवपी संचालकाचो दावो पर्यटन मंत्री म्हणटा विशय सोंपलो। बीजेपी कडच्यान प्रवेशा विशीं प्रस्ताव आयल्यार निश्चित विचार करतलो मात अजून मेरेन तरी आयिल्लो ना आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। रस्त्या कडेचे बेकायदेशीर लँड फिलिंग बांदकामाचेर बडी 48 वरां भितर एक्शन घेवची सुवात आशिल्ली जशी करूंक लावची जिल्लोधिकारी उपजिल्लोधिकारी मामलेदार फ्लायिंग स्क्वॉडांक सरकाराची ऑर्डर। जपानी टुरिस्टाक लुटपी टोळयेक गोंय पुलिसांनी धरली 3 जाणां कटक कोचीन आनी जयपुरांतल्यान 3 उखल्ले 9 लाखांची तोपी पोलीस सोदता सूत्रधारा। मोर्जे फूड अँड कल्चरल फेस्टिवलाक प्रचंड प्रतिसाद फुडल्या वर्सा हो महोत्सव मांद्र्यास पर्यटन मंत्र्याची घोषणा हरमल दर्यावेळेर एप्रिलांत रापणकारांचे फेस्त। क्रिस्तांवांचो प्राचिताचो काळ लँड सीझन सुरू गोंयचे क्रिस्तांव इगर्जींनी ॲश वेनसडेच्या मिसांत वांटेकार इस्टर मेरेन 40 दीस प्रायश्चित्ताचो काळ। आर्जीक वाळपय उपजिल्लोधिकाऱ्याचो धपको टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाच्या नांवान सत्तरीत कांयच करूंक मेळचें ना म्हूण जमावबंदी कलम 144 लागू। सत्तरीत आर्जीवाल्यांक ह्या मुवमेंटाच्या नांवा सकयल फुडले 60 दीस प्रोटेस्ट करूंक मेळचो ना पदयात्रा वा खंयचेय पद्दतीन मिरवणूक काडूंक मेळची ना एकठांय येवंक मेळचें ना म्हूण उपजिल्लोधिकाऱ्यान ऑर्द काडल्या। आर्जीचे म्हादय जल यात्रेक उपजिल्लोधिकाऱ्याचे रेड सिग्नल फुडले 60 दीस टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाच्या नांवान सत्तरीत कांयच करूंक मेळचें ना म्हूण स्पश्ट करून जमावबंदी कलम 144 लागू केला। आर्जीन सत्तरीत 9 दिसांची जल यात्रा दवरिल्ली। जल यात्रेचे उक्तावणाकूच ठाण्या परवानगेच्या नांवान फ्लायिंग स्क्वॉडान तांकां आडयले। एका फाटोफाट सगळ्योच पंचायती जल यात्रे आड वाळपय उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन पावल्यो। कायदो सुवेवस्थेचो इश्यू म्हूण रजाव दिवन उपजिल्लोधिकाऱ्यान आर्जीवाल्यांच्या म्हादय मुवमेंटाक सत्तरीत 2 म्हयन्यां खातीर बंदी घाल्या। ह्या 2 म्हयन्यांत टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाच्या नांवान कसलोच प्रोटेस्ट करूंक मेळचो ना पदयात्रा मिरवणूक काडूंक मेळची ना एकठांय येवंक मेळचें ना म्हूण उपजिल्लोधिकाऱ्यान ऑर्दीत स्पश्ट केला। कायदो मोडीत जाल्यार एक्शनीची शिटकावणी। सत्तरी म्हणल्यार दुसरो देश न्ही। आयज आमदारांक सत्तरीत येवपाक आडयतात फाल्यां विधानसभेत आडयतले म्हूण आमदार विरेश बोरकार उलयलो। तुम्ही भिवपाची गरज ना म्हणटा फक्त तोंडान पण तुम्ही भियल्ले आसा। आमची एक बारीकशी पार्टी ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर असलेली पार्टी आणि हे बारीकशा पार्टीक तुम्ही भियल्ले आसा बारीकशी रिजनल फोर्साक भियल्ले आसा। आमचो
जो मेन हेतू आसा तो म्हणजे अवेरनस करपाचो, तो म्हणजे लोकां मेरेन पावोवपाचो. आनी हे 70 म्हणजे एक सेपरेट खंयचो रिजन न्हू, सेपरेट एक डिस्ट्रिक्ट आसत, बट एक 70 म्हटल्यार एक डिफरंट कंट्री न्हू. थंय कोणूय वचपाक शकता. आयज आमदाराकूच हाडटा, फाल्यां तशें आसलें जाल्यार फाल्यां विधानसभेन म्हाका वचपाचें आवडोंक शकता. विधानसभेन तूं येवच नाका, तूं बंद विधानसभेन, तुमी एक कितें काडटा आनी तुमी बंद करता. ही डेमोक्रेसी? आयज तुमी 70 वचपाक आमदाराक हाडूंक शकता, जाल्यार फाल्यां तुमी हांगा विधानसभेन वचपाक हाडयतले. तुमी म्हणटले विधानसभेन येवकूच ना, लास्ट विधानसभेन तुमी म्हाका काडून उडयलो. आयज ना फाल्यां आमी पदयात्रा करतले, आरजी फुडारी मनोज उलयलो. इतलें सांगता की पदयात्रा चालू जातली आनी पदयात्रा कंप्लीटूय जातली. इतलें मात तुमकां आनी सांगता. एक 70 म्हणजे सगळे ऑल ओव्हर गोवा. 70 म्हणजे कितें पाकिस्तान न्हू, बांगलादेश न्हू. जर आसा जाल्यार खंयच्या MLA ना जाल्यार आनी कोणें डिक्लेअर करचें. सो आमी 70 न्हू, आमी गोंयच्या प्रत्येक भागांत पावतले. आतां कंटिन्यू खंयच्यान करपाचें, कितें करपाचें तेजेर अजून आमी डिस्कशन जावंक ना. सो सगळे लिगल टर्म्स, सगळे लिगल एडवायस घेवन, ओपिनियन घेवन आमी डिसायड करतले की खंयच्यान चलपाक जाय आनी कितें करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत वाडटे एक्सिडेंट कंट्रोल करूंक DGPन घेतिल्ले बसके उपरांत पुलीस यंत्रणा झुजा पावड्यार कामाक लागली. म्हापसा सब डिव्हिजनांत पुलीस सेंटिनला फाटोफाट वास्को आनी केपें पुलिशेन एक्सिडेंट प्रोन झोनाचें इन्स्पेक्शन केलें. वास्को पुलिसेन सिव्हील ड्रेसांत रावन कायदो मोडटल्यांचेर कारवाय सुरू केल्या. सुरवातीकच 24 केशी बूक, 17,500 तालां. कोण ट्रॅफिक पुलिसाक पळोवन वाटेरूच यू टर्न मारता, कोण वाटेर रावन हेल्मेट घालता, हेल्मेटाचे क्लिप लांब कळटा, उपाय ना तो पुलीस वचसर पयसुल्ल्यान वाट पळयता. असले प्रकार आतां बंद. वाडटे एक्सिडेंटांचेर उपाय काडूंक, ट्रॅफिक बेशिस्त कंट्रोल करूंक आतां पुलीस सिव्हिलांत रस्त्यार देंवल्यात. म्हापशा पुलिसेन सिव्हील ड्रेसान पुलीस सेंटिनल सुरू केलें. मोटर व्हेकल नेम मोडटल्यांचे फोटो व्हिडिओ काडून तालांव. म्हापशा फाटोफाट वास्कोय पुलिसांची सिव्हील ड्रेसान ट्रॅफिक व्हायोलेशन ड्रायव्ह सुरू. पयल्याच दिसा 24 केशी. वास्को पुलिसांनी इमिजिएटली कालच्यान एक स्पेशल ड्रायव्ह चालू केल्लो आसा आनी मोर्मुगांवचे DYSP सलीम शेख आनी वास्कोचो PI कपिल नायक बाकीचे स्टाफांक घेवन प्रत्यक्ष काल तांच्यांनी वेगळे वेगळे एक्सिडेंट्स हॉटस्पॉट्स जे आसा वास्कोच्या वाठारांत जितले कडेन हाजे पयलीं फेटल एक्सिडेंट जाला जावं मायनर मेजर एक्सिडेंट जाला ते सगळे जाग्यार वचून तांच्यांनी एक स्पेशल रावंड अप घेतलें, डिस्कशन केलें की प्रिव्हेंटीव मेजर्स कशे घेवचे, फुडें एक्सिडेंट जावंक जायना हाजेर कितें पावलां उखलचें हांचें डिस्कशन जाल्लें आसा. तशेंच आयज वास्कोचे जे पुलीस आसा तांच्यांनी प्लेन सिवील क्लोथ्सान कपड्यांनी वेगळे वेगळे जंक्शनांचेर तांच्यांनी लोकांक जे ट्रॅफिक वायोलेशन करताले, कोणाचे हेल्मेट घालनासतना भोंवताले अशें करून एक 24 वायोलेशनां तांच्यांनी आयज रजिस्टर केल्ली आसा आनी खंय तरी 17,500 रुपया इन फायन्स तांच्यांनी कलेक्ट केल्ले आसा. आनी PI जो वास्कोचो PI कपिल नायक हांचें म्हणणें आसा की हो ड्रायव्ह कंटिन्यू जातलो. तांच्यांनी लोकांक एक वॉर्निंग दिल्या की लोकांनी गाडी सिस्टमॅटीक चलोवची, कित्याक वास्को पुलीस हो ड्रायव्ह कंटिन्यू करतले. ते वटेन केपें पुलिसांनी एक्सिडंट प्रोन झोनाचें इन्स्पेक्शन केलें. जंक्शनार आसा मोस्टली काल जे तेणी जे एक्सिडंट तेजें इन्स्पेक्शन केलें. जे सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय, स्पीड ब्रेकर्स ऑन रॉकर्स जे जाग्यार गरज आसा तेणी ती पाहणी केली. 4 अशी तेणी मेन म्हळ्यार हें केलें आसा. एक तियामा जे चर्च आसा ते पर्पेच्युअल हायस्कूल आसा थंय एक तेच्या, तशेंच तियामा जंक्शन, मागीर बोरिमल जंक्शन आनी चवथी म्हळ्यार सेबी कॉर्नर जे काराळी आसा ते 4 जाग्यार तेणी एक्सिडंट प्रूफ झोन म्हणून तेजेर सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय म्हणून तेणी एक स्टेप घेतलेले आसा. येरादारी मंत्री म्हणटा येरादारी वेवस्थीत मेकळी जावची म्हूण रस्ते रुंद केले. रस्ते रुंद तितले लोकांची बेशिस्त वाडल्या. एकूच माझी विनंती, आता ब्रिज जाली, रुंदीकरण जाले रस्त्याचे, लोक जाता तशे स्पीड मारता आणि मागीर एक्सिडेंट जाता. डेली एक डेथ, म्हणजे डेली एक कोण तरी मरता. इट इज व्हेरी बॅड. लोकांकडे विनंती माझी, कडकडी विनंती, प्लीज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिवसेनेचें नांव चिन्ह परत घेवंक सुप्रीम कोर्टान केल्ल्या ठाकरे सेनेक धपको. वेंचणूक आयोगाच्या निर्णयाक सध्या मेतेर जावंक सोदिनात म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट सांगलें. प्रतिवाद्यांक नोटीस. वेंचणूक आयोगान शिवसेनेचें नांव आनी धनुश्य बाणाचें चिन्ह शिंदे सेनेक दिलां. शिंदे कॅम्पान विधान भवन आनी संसद भवनांतय शिवसेनेच्या कचेऱ्यांचो ताबो घेतला. शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे.
दाबोळे ग्रेड सेपरेटर ते वेर्णा जंक्शन मेरेन फ्लायओव्हर, इलेक्ट्रीक बसी, बस स्टॉपांचें आधुनिकीकरण अशे विशय घेवन दाबोळेचो आमदार मंत्री महाविन सोमारा दिल्ली चल्लो. केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री गडकरीचो अपॉइंटमेंट घेतला. फ्लायओव्हर खंय 650 कोटीचो. आसय डोंगरे रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग सुरू करूंक गेल्ले कडेन महाविन मिडिया कडेन उलयलो. सोमारा नितीन गडकरीजी मेळटलो. आनी एक फ्लायओव्हर येता जे हांवें सांगिल्लें आतां ते 650 कोटी रुपयाचे फ्रॉम ग्रेड सेपरेटर दाबोली रायट अप टील वेर्ना जंक्शन. तेणें म्हाका सोमारा अपॉइंटमेंट दिला. हांव फॉलोअप करीत आसा. इलेक्ट्रिकल बसीस आनी हाडपाची म्हाजी प्रयत्न आसा. कित्याक बसीस रस्त्याचेर उणें जावपाक लागला. प्रायवेट सेक्टर कोण येवपाक रेडी ना. ती सुद्दां वेवस्था करपा खातीर हो अपॉइंटमेंट घेतलेलो आसा. बस स्टँड सगळे सारके करपाक कसले परिस्थिती आसा तुमकां खबर आसतली. सगळे बस स्टँड मॉडर्नायज करपाक इन्क्लुडींग वास्को बस स्टँड तेय हांवें ते कडेन अपॉइंटमेंट घेतला. आमी सगळे कागजात घेवन सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन सगळे ऑफिसरांक घेवन मंडे मिटींग दवरलेली आसा. सो आमी वेवस्थीत सगळे काम करीत आसता. बरे प्रमाणान काम करीत आसा. पूण थोड्यां कडेन पळोवपा जायना. कितें उलयता हांव नको ते पिशे जातले काय म्हूण 5 वर्सां काबार जाता म्हणल्यार. पूण खात्रीन हांव एक सांगपाक सोदतां 5 वर्सां जाता म्हणल्यार तुमकांच अनुभव आसपाना कितली कामां आनी दाबोली कशें आसतले ते. हांव जाणा दाबोले आसतले आनी मान्य आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत काम करता तशें आख्खे गोंय फुल्लले आसतले. हांव एकटोच काम करना. म्हाजे कॅबिनेट कलिगूय बरें काम करता. हेजें फळ गोंयकारांक मेळटलें आनी बरे प्रमाणान मेळटलें. ऑपरेशन्स आनी मॅनेजमेंट कबलाती प्रमाण आग्वाद किल्ल्यावेले संग्रहालयाचे रिसेप्शन ब्लॉकार खावपा पिवपाची वेवस्था करूं येता. संग्रहालयाच्या वाठारांतल्या वादग्रस्त बाराचो ऑपरेटर वॉटरफ्रंट एक्सपिरियन्सीस संचालकाचो दावो. ते भायर फूड कोर्ट आनी फूड अँड बेवरेज आउटलेटांची खंय मान्यताय आसा. टुरिजम मंत्री म्हणटा विशय सोंपलो. बार बंद, मात कायमचें काय तात्पुरतें तें कोणूच सांगिना. आग्वाद किल्ल्यावेल्या संग्रहालयाच्या वाठारांतले वादग्रस्त बार स्वातंत्र्य सैनिकांनी बोवाळ सुरू केल्या उपरांत सध्या तरी बंद. मात तो प्रकल्प चलोवपी वॉटरफ्रंट एक्सपिरियन्सेसाचो संचालक म्हणटा ते प्रमाण ऑपरेशन्स आनी मॅनेजमेंट कबलाती प्रमाण संग्रहालयाच्या रिसेप्शन ब्लॉकार खावपाची पिवपाची वेवस्था करूं येता. फूड कोर्ट आनी फूड अँड बेवरेजीस आउटलेटाची मान्यताय आसा. ट्युरिस्टांची यो वच वाडटली जाल्यार अशी सर्वीस जाय. आंतरराष्ट्रीय पर्यटक हाडटलो जाल्यार ही गजाल जाय. प्रकल्प बरे भशेन चलयतले जाल्यार येणावळ येवंक जाय. इतलें सगळें करतना सुटके झुजारी आनी तांच्या हुतात्म्याचो पुराय मान राखपाचो खंय यत्न केला. किल्ल्याच्या आनी कैद्याच्या वाठारांतले पावित्र्य खंय राखलां. पर्यटन मंत्री म्हणटा विशय सोंपलो. बार बंद केल्ल्यान सुटके झुजारी नागेश करमलीचो पूत रामदास करमलीन येवकार दिला. मात लायसन्स कोणें दिलें ताची खंय चवकशी जावंकूच जाय. कांय लोकां खातीर ती फकत चिऱ्याची आनी सिमेंटाची वस्त, कांय लोकां खातीर फकत बंदखण. पण जांकां भावार्थ आसा, जांकां त्या जाग्याचें महत्व खबर आसा, तांच्या खातीर तो जागो एका देवळा परस कमी पवित्र न्हय. आनी आमी इतलेय पाड पडूंक नात की देवळांनी बार्रां उगडटले. बंद केलें हें जर खरें आसत खूब बरें जालें. सुबुद्दी सुचली, मातशी उसरां सुचली तरी पूण बरें आसा. हाज्या फुडें असल्यो चुको जावच्यो न्हय इतलेंच मागता. आनी एक मागता की ह्या गजालीचेर हें सोऱ्याचें बार्र उगडपाचें जाणो निर्णय घेतलो, ह्या गजालीची चवकशी जावपाक जाय. जाणें कोणें तें घेतला ताचेर कारवाय जावपाक जाय. सुटके झुजाऱ्यांनी आवाज काडल्या उपरांत किल्ल्यावेले वादग्रस्त बार बंद केलें खरें, मात तें कायमचें काय तात्पुरतें ताचेर कोणूच उलोवंक तयार ना. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी, श्याम सुंदर फट्टे आनी नवसराज साळगांवकर. बीजेपी कडच्यान प्रवेशा विशीं प्रस्ताव आयल्यार निश्चित विचार करतलो, मात अजून मेरेन तरी तसो आयिल्लो ना म्हूण आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार प्रुडंटा कडेन उलयला. आपूण वर्ज जाल्लो ना आनी दुसऱ्या पक्षांतय वचूं ना म्हूण पार्सेकारान स्पश्ट केलां. पार्सेकार बीजेपीत आयल्यार पक्ष घटमूट जातलो म्हूण बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे आनी आदलो आमदार सोपटे उलयल्लो. शिता आनी मीठ कित्याक असो प्रस्ताव म्हजे कडेन काय आयिल्लो.
नाही प्रस्ताव आयलो जाल्यार हांव विचार करतलोच. समाजाची नाडी जी आसा, मतदाराची नाडी, ती तांकां बऱ्या पद्दतीन कळटा. आनी त्यामुळे निर्णय जो कितें जातलो तो जाता. पयलीं इतले फुडलें कित्याक आमी चिंततले? पयलीं ह्यो गोश्टी ज्यो तुमी आयकतात गेले 2 दीस 3 दीस, जी गजाल म्हज्या कानार येवंक ना अजून. जर हो विशय खंय तरी चर्चेक आयिल्लो आसा जाल्यार कोणें तरी चर्चा ती सुरू केल्ली आसा. मागीर सुरू केल्ली चर्चा पूर्ण करची, कांय हें ना. हांव वर्ज निश्चित ना आनी हांव खंयच्या दुसऱ्या पक्षानूय गेल्लो ना किंवा वचपाची म्हाजी मानसीक तयारीय ना. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. रस्त्या कडेन चालू आशिल्ले बेकायदेशीर लँड फिलिंग बांदकामाचेर सरकाराची बडी. सरकाराची सर्क्युलर काडून जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार आनी फ्लायींग स्क्वॉडाक 48 वरां भितर कारवाय करून एक्शन घेवची म्हूण ऑर्डर. तशेंच सुवात आशिल्ली तशी करूंक लावपाची. रस्तो रुंदीकरण सुवातेंत खंय असले बेकायदेशीर प्रकार वाडल्यात. जपानी टुरिस्टाक लुटपी टोळयेक गोंय पुलिसांनी धरली. 3 जाणांक धरल्यात. एकल्याक कोचिनात, दोगांक जयपुरांत. जपानी टुरिस्टां बरोबर फ्रेंडशीप मारली आनी ताची क्रेडीट डेबीट कार्डां खंय फारायली. 9 लाखांची तोपी. जपानी टुरिस्टान एसपीक ट्विटर आनी ईमेलार कंप्लेन केल्या. पोलीस मास्टर मायंडाक सोदतात. म्हणून अंजुना टीम एक एसपीक म्हाका दिसता आनी डीवायएसपीक कॉम्प्लिमेंट करता. एंड एज टुरिजम डिपार्टमेंट आय थिंक आय विल अनाउंस एन अवॉर्ड ऑफ 50,000 रुपीज टू द टीम who has acted upon this to ensure that the culprits are caught, justice is given to the international tourist, and given the message back that Goa is secure and safe. आनी जे लोकांनी हे कितें केलां कारणामे ते गोंयकार काय न्हय, ते भायले खंयचे नॉर्थाचे आयिल्ले आनी हांगा आशिल्ले. गोंय पुलिसांनी आतां मेरेन 3 अटक केल्यात. एकल्याक कोचिनात, दोगांक जयपुरांत. जपानी टुरिस्टां बरोबर फ्रेंडशीप मारली आनी तांची क्रेडीट डेबीट कार्डां फारायलीं. जपानी टुरिस्टान एसपीक ट्विटर आनी ईमेलार कंप्लेन केल्या. पुलीस सूत्रधाराक सोदतात. और ये कंप्लेनेंट के जो क्रेडिट कार्ड्स और कैश इन्होंने निकाल दी. तो ऑल द क्रेडिट कार्ड्स वेर यूज्ड एंड द क्रेडिट कार्ड से पैसा एक्यूज पीपल ने ले लिया. फिर उसके बाद ये कंप्लेनेंट को दे ओनली द एक्यूज्ड ओनली बुक्ड द टिकट्स बैक एंड उसको कंप्लेनेंट को वापस भेज दिया. सो फाइनली वी कुड ट्रैक द पीपल फ्रॉम जयपुर. कोचिन से एक बंदा अप्रेंड किया, ट्रांसिट रिमांड करके इनको अभी लेके आया है. 2 लोग जो राजू और रूमी है उनको जयपुर में हमारा टीम दिनेश गडेकर, पीआई दिनेश गडेकर के टीम ने वहाँ पे अप्रेंड किया. मास्टर माइंड इज़ देयर, उसको हम ट्रेस करेंगे. वो पूरा प्लान उसने बनाया था. तो 9 लाख रुपए जो इन्होंने इनसे चीटिंग किया. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि नवसराज साळगांवकर. हरमला दर्यादेगेर फॉरेनराचो कार्निवल सुरू जावच्या आदींच पोलिसांनी बंद उडयलो. फॉरेनरांनी कार्निवलाची सगळी तयारी केल्ली, डेकोरेशन केल्लें, रुपडी घालून फॉरेनर नाचपाचे तयारींत आशिल्ले. पोलिसांनी कायदो सुवेवस्थेच्या नांवान कार्निवाल सुरू करूंकूच दिलो ना. फाटलीं 20 वर्सां जालीं खंय ते कार्नावाल करतात. कार्नावालाक म्हणून आयिल्ले पुलिसांच्या कारभाराचेर बेजार. All because he's been doing this for 20 years. Arunpol over the last 20 years, because of the carnival, has been the gravitational force of the spirit of the creative forces of Arunpol. Zuzu is the man behind this carnival, and it's been happening for 20 years. For some reason, it was stopped this year. For them reasons, we were not sure why it was stopped, but our brother Zuzu has been taken away. I'm sure he's going to be back later on. And I don't think we've broken any laws, but let's see what happens. But the carnival, the Arunpol art of carnival has been held by Zuzu for over 20 years, and has been the backbone of a lot of good spirit in this community. And a lot of people, locals and foreigners, and people from all around the world love Zuzu. So, free Zuzu. People are sad coming here. We came a lot of friends just to enjoy the carnival, but there are no carnival. I wonder where it goes now.
I mean, it doesn't cost anyone anything. It's good for all the people having business here, for the Arambolians and for the whole Goa. सगळेच ट्युरिस्ट गोंयांत मजेक येतात अशें ना. कांय जाण झाडां बेडां सैम गांवचे दायज शिकूंक येतात. अशा लोकांक पुस्तकाचो आदार मेळचो म्हणून पुस्तक बरयता. राज्यपाल पर्यंत गेल्ले कडेन उलयलो. राज्यपालाची गोवा सैमीक दायज यात्रा 70th पावली. यात्रे वरवीं तो गोंयच्या झाडां बेडांचेर लिखाण करतलो. फुडलें पुस्तक खंय गोंयच्या जुंव्यांचेर. First time in India, our Grama Samparka Yatra, almost we touched 461 villages. This achievement is appreciated by everyone. After that, we have started this heritage to Saimic dies. Saimic dies. that is local Saimic dies. Saimic Dies. natural heritage. So we have already identified 41 trees. We are visiting that, and we are going to publish it by way of the book and spread all over India and outside. So it will help the tourism also. And those people who are nowadays, the trend in the Vale is that not only people are going for enjoyment alone, but studying certain things. Certain people are interested in trees, that forest areas and other things. Certain people are interested in rivers, islands. So all these things, 4 or 5 animal will, after this we are going to focus on our islands, very beautiful islands. नव्या कोंकणी लेखकांक उर्बा दिवंक राजभवन खंय 25 नवी कोंकणी पुस्तकां छापून हाडपाक अनुदान दितले. We are going to sponsor new writers in Konkani language. And if they are not published in book, that they are talented, that our pundits in that language, they will recite their books, and if their proposal is there, we will bear the entire expense, and we will give remuneration also to them. In that way, 25 Konkani language books we are going to sponsor, that also today or tomorrow our Rajyo will announce. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गवस. मोर्जे फूड अँड कल्चरल फेस्टिवलाक प्रतिसाद पळोवन फुडल्या वर्सा हो महोत्सव मांद्र्यांत जातलो म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जाहीर केला. इतली वर्सां हो महोत्सव पणजे जातालो. पयलेच खेप पणजे भायर शिफ्ट केला. हरमल दर्यावेळेर एप्रिलांत रापणकाराचें फेस्त जातलें म्हूण रोहनान मोर्जे फेस्टिवलाक उलयतना घोशणा केल्या. सगळे हांगा आयल्या ते जिताच्या मोगान आयलेच, पूण आज एक फ्लेवर तुम्ही सगळ्यांनी मांद्रेकरांनी तयार करून दिलो, विच एड्स टू द होल किटी ऑफ मेकिंग दीस फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल अ ह्यूज सक्सेस. सो सगळे पेडणे भावांक आणि भयणींक पयले म्हजो मनांतल्यान काळजांतल्यान तुमकां थँक्यू म्हणटा की तुमच्या सपोर्टान हो आज फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल एक बरो सक्सेस जालो. कार्निवल हांगा येवचो आनी ताच्या खातीर ताणें कार्निवल जेन्ना ऑर्गनायज केलो आपल्या कडेन, वी हॅव ऑल्सो सपोर्टेड हिम. आनी आज जशें कार्निवल सोंपता तशेंच 3 दिसांची आमची आज फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल सोंपता. फाल्यांच्यान लँड सिजन स्टार्ट जाता. जिताचे मागण्यो खूब आसात. डेव्हलपमेंट जावपा जाय, हें जावपा जाय, आनी एखादी तो सारको आसा कित्याक मांद्रे मतदारसंघाक एखादी ती गरज आसा. आनी आमचोय प्रयत्न आसा की जाता इतलो ताका हेल्प करप आनी मांद्रे मतदारसंघ एक बरो टुरिस्ट डेस्टिनेशन करपाक ताका कितें हेल्प जाय ते ह्या फोरमांतल्यान डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन ताका हांव प्रॉमिस करूंक शकता की कितें डेव्हलपमेंट ताका जाय फ्रॉम टुरिझम पॉयंट ऑफ व्यू, वी आर हियर टू सपोर्ट हिम. आयच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक विवा कार्निवल म्हणटा आसतना आज फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल आज दीस आसतना ताजी एक मागणी आसा की एवरी इयर हे फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल हांगाच आसचें. म्हाका दिसता मागणी योग्य आसा. ह्या वर्साची फुडल्या वर्सान तुमकां प्रॉमिस करूंक शकता की फुडल्या वर्सा मांद्रे मतदारसंघान फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल जातली. आनी एक आमी समवेअर अराउंड एप्रील रामपोणकाराचें फेस्ट आसा, अ ट्रेडिशन ऑफ आवर फिशिंग कम्युनिटी विच इज टू बी शोन टू द वर्ल्ड. आनी ती रामपोणकाराचें फेस्ट एखादी मोर्जे आनी मांद्रे दर्याच्या किनाऱ्याक खंय तरी अशें हरमळ जावं खंय ह्या जाग्यांचेर आमी we will come with that festival which will give everybody a chance to come and not only display their culture and tradition but also attract the world with the rich heritage that Goa has.
प्राचिताचो काळ लँट सिजन आज सावन सुरू. गोंयचे क्रिस्तांव इगर्जींनी ॲश वेनसडे म्हणल्यार गोबराच्या बुधवारा मिसांत वांटेकार जाले. पाद्री मिसाक आयिल्ल्या भाविकाच्या कपलाक पवित्र भस्म लायतात. फुडले 40 दीस हो प्रायश्चित्ताचो काळ चालू उरतलो. इस्टराक लँट सिजन सोंपता. म्हजो आनी देवाचो संबंद मागण्या वरवीं वाडटा. म्हजें सवें हांव म्हाकाच नाकारून ह्या उपासांतल्यान हांव देवाक ओदीक लागीं येता. आनी जें म्हाकाच उणें करता तें हांव म्हाकाच दवरतलो काय? जायते फावट आमकां दिसता आमी उपास करचे, आमी आमकांच ना म्हणचें आनी तें म्हाकाच उरलें. पूण प्रितीच्या भणी बांदो हाचो ओदीक फायदो येवंक आमी धर्मदान गरिबांचो गरीब दुबड्यांचो हुस्को हे भाशेन करूंक आमकां हो प्राचीत काळ आपयता. आयज आमी प्राचीत काळांत प्रवेश करता. प्राचीत काळ एक कुरपेचो काळ. अशें दुसरे काळ सेवा धर्माचे कुरपेचे काळ न्हय अशें म्हूण न्हय, पूण हो खिरीत कुरपेचो काळ. कित्याक आमचे वतीन मनशां वतीन आमी देवाशी परतून येवंक प्रयत्न करता. आमी मागणें करता, ओदीक मागणें करता ह्या काळांत. आमी ओदीक त्याग करता, सॅक्रिफायस करता ह्या काळांत. आमी ओदीक दान दिता ह्या काळांत. आनी ह्यो कोरण्यो करून आमी ओदीक देवाक लागीं येता. आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करता. आनीक एक म्हत्वाचें म्हळ्यार आमी ह्या काळांत ह्यो सगळ्यो वस्तू, आत्मीक वस्तू आमी बरोबर करता. एकामेकाच्या सांगातान करता, एकामेकाच्या आदारान करता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.